नाही, खरं म्हणजे हो पुरस्कार म्हळ्यार सगळ्या गोंयकारांचो, गोंयच्या लोकसंस्कृतीचो, गोंयच्या लोककलाकारांचो सन्मान आसा उदय. त्यातून हांव तांच्या सगळ्यांचे वतीन हो सन्मान स्विकारला. एक थोडेशें मातशें सांगूं जाय अशें की फेलोशीप न्ही, संगीत नाटक अकादमीचो फेलो अशा प्रकारचो हो पुरस्कार आसा. ताचें अकादमी रत्न अशें ताचें नांव आसा. आनीक ह्या क्षेत्रांत अनेक वर्सां सातत्यान ज्यांनी काम केलें आनी आजुनूय जे करीत आसात अशा लोकांक केवळ हो पुरस्कार मेळटा. मुळात संगीत नाटक अकादमीचे 2 पुरस्कार आसा, एक सादो आनी हो दुसरो फेलो किंवा अकादमी रत्न अशा प्रकारचो. अर्थातच म्हाका मेळ्ळो, उशीर जाला अशें म्हणटा हांव. हाचे पयलीं खरें मेळपाक हरकत नाशिल्ली, पण म्हजें काम चालू दवरप, सातत्यान करत रावप हें ह्या पुरस्काराच्या निमतान परत एकदां म्हाका स्वताकूच हांव सांगतां की म्हाका थांबूंक येवचें ना आनी ह्या विशया वयलें काम थांबूंक मेळचें ना. आत्तां तांचो फोन आयलो त्या प्रमाण 6 मार्चाक दिल्लींत माननीय राष्ट्रपती आमच्या भारताचे हो पुरस्कार प्रदान करतले अशें तांणी सांगलां. अजून ताचे बाकी कांय हें मेळूंक ना, पूण 6 मार्चाक तो घेवपाचो अशें सद्याच्या हाचे प्रमाण आसा. ओके सर.